नमस्कार, पोया प्रायम खबरो। रक्षा मंत्री पर्रीकार आयतारा घेतलो पणजेच्या उमेदवारीचेर कार्यकर्त्यांकडे बसका। पणजे खातीर सिद्धार्थ कुंकळयेकाराच्या नावाची बीजेपी मदी चल्ल्या चर्चा। मुख्यमंत्री पार्सेकार म्हणटा 3 महिन्यात खणी सुरू, मात रिन्यू केल्ल्या 13 लिजाविशी कंत्राट अजून ना। खणबंदी आसा कायम, कॅपिंगेचे चित्रूय ना स्पष्ट। आयतारा जाता इफ्फीचो समारोप सुवाळो। उक्तावणासारको स्टारडम समारोप सुवाळ्याक नासतलो। सुवाळ्याक वहिदा रहमान, जयराम सुब्रमण्यम आसतले हाजीर। मडगाव दवरले लीला रॉड्रिग्साच्या घरात चोरी। 8 चोर घुसले घरात। फॅमिलीक धमकावन 1.5 लाखांचे कॅश भांगर फारायले। मंत्री अवेरतार म्हणटा पुलीस इफ्फीच्या ड्युटीर। आणि गोयात ऑर्चिड फुलां रोवपाचो प्रकल्प सुरू। सरकारान 46 शेतकारांक वाटल्यो सबसिडी। सरकार 106 प्रकल्प घेतले हातात। शेती कुरबा दिवंक सरकाराचो यत्न। खबरो विस्तारान। भाजपाची पणजेची विधानसभेच्या तिकेटीक सिद्धार्थ कुंकळयेकाराचे नाव जवळजवळ निश्चित जाला। नावाची अधिकृत घोषणा सोमार मेरेन जावंक शकता। रक्षा मंत्री पर्रीकार 2 दिसां खातीर गोंयांत आयल्या। तांणी शेनवारा पणजेच्या प्रतिष्ठीत नागरीक आनी भाजपाच्या कांय मुखेल फुडाऱ्यां वांगडा चर्चा केली। आयतारा पणजे भाजपाच्या वांगडी नोंद करपाच्या मोहिमे निमतान पणजे एक कार्यावळ जातली। थंय पर्रीकार पणजेच्या उमेदवारी बद्दल कार्यकर्त्यां कडेन उलोवपाचे आसा अशें समजता। पणजेची आमदारकी सोडून दिल्ली गेल्या उपरांत मनोहर पर्रीकार पणजेची उमेदवारी कोणाक दितलो हाची उमळशीक पणजेकारांक आशिल्ली। सुत्रांकडल्यान मेळ्ळ्या ते म्हायती प्रमाण पणजेचो उमेदवार म्हण सिद्धार्थ कुंकळयेकाराचें नाव जवळ जवळ निश्चित जाला म्हणपाचें समजता। पणजेच्या उमेदवारीच्या रेसींत राजू सुकेरकार, गौरीश धोण, वैदेही नायक आनी केशव प्रभूय आशिल्ले म्हणपाचें समजता। सिद्धार्थाच्या नावाची सोमारा घोषणा जावंक शकता। सिद्धार्थ कुंकळयेकार जरी संघ परिवारांतलो नासलो तरी पर्रीकारा वांगडा फाटलीं कितलींशींच वर्सां खामो कसो रावला। मनोहर पर्रीकार 2005 सावन विरोधी पक्ष फुडारी आसलो तेन्ना सावन तो पर्रीकारा वांगडा आशिल्लो। भाजप सरकार सत्तेर आयलें तेन्ना पर्रीकारान सिद्धार्थाक मुख्यमंत्र्याचो जोड सचिव हें पद दिलें। मनोहर पर्रीकाराक महालक्ष्मीचेर मेळपाक येवपी लोकांक सिद्धार्थ हाताळटालो। अचकीत पर्रीकाराक दिल्ली वचचें पडिल्ल्यान पणजेची जबाबदारी आतां सिद्धार्थाच्या खांद्यार पडटली म्हणपाचें भाजपाच्या सरकारांतल्यान आयकुपाक येता। आयतारा पणजेंत भाजपा मंडळाची वांगडी नोंदणी मोहिमे विशीं बसका जातली। अंदू सगळ्या बीजेपी वांगड्यांची प्राथमीक वांगडी पदाची मुजत सोंपता। ताका लागून नव्यान प्राथमीक वांगडी मोहीम सुरू केल्या। रक्षा मंत्री पर्रीकारय आयतारा वांगडी पदाचो फॉर्म भरतलो। त्या उपरांत पणजेच्या कार्यकर्त्यांकडे पणजेची उमेदवारी कोणाक दिवप हाचेर चर्चा जातली। सद्याक तरी सिद्धार्थ कुंकळयेकाराकूच उमेदवारी मेळटली अशी बीजेपीत चर्चा चल्ल्या म्हूण सुत्रां सांगतात। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार। गोंयांतले मायनिंग 3 महिन्यात सुरू जातले अशें मुख्यमंत्री पार्सेकार म्हणटा। 2 महिन्यां पयलीं नूतनीकरण केल्ल्या लिजा विशीं अजून कंत्राट जावंक नाशिल्ल्यान मायनिंग केन्ना चालू जातलें ह्या विशीं दुबावूच आसा। खणीचेर बंदी घालपी 11 सप्टेंबर 2012 काडिल्लो हो आदेश गोंय सरकारान फाटीं घेतले बगर केंद्र सरकारा लागीं पर्यावरण दाखलो मागपूय शक्य जायना। कितले मीन काडप ह्या विशीं अजून कांयच निर्णय जावंक ना। नूतनीकरण केल्ल्या 13 मायनिंग लिजां विशीं गोंय सरकारान अजूनय कंत्राट करूंक ना। हो कंत्राट जावंक नाशिल्ल्यान लीजवाल्यांक पर्यावरण दाखल्या खातीर अर्ज करूंक मेळना। मायनी चालू करपा खातीर केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालया कडल्यान पर्यावरण दाखलो घेवप गरजेचें आसा। गोंयांतल्या सगळ्या मायनीचे पर्यावरण दाखले सध्या रद्द आसात। खणीचेर बंदी घालपी 11 सप्टेंबर 2012 गोंय सरकारान काडिल्लो आदेश फाटीं घे मेरेन लीजवाले केंद्र सरकारा लागीं एनओसी मागूंक शकनात अशी माहिती सुत्रांनी दिली। मायनिंगा खातीर फॉर्म भरपाक लागपी माहिती गोंय सरकारान अजून तयार करूंक ना। ही कलमां तयार जाल्या उपरांतूच सरकार लीज कंत्राट करूंक शकतले। कितले मीन काडप हेंवूय सरकारान अजून थारावंक ना। स्टॅम्प ड्युटी फारीक केल्ल्या मिनेरांच्या 13 लिजांचें नूतनीकरण करपाचो आदेश 5 ऑक्टोबराक खण संचालकांनी काडिल्लो। 2007 पासून ह्या लिजांचें नूतनीकरण जावंक नाशिल्लें। आनीक 3 लिजांचें नूतनीकरण करतले अशें मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकारान सांगिल्लें।
सुत्रांनी दिल्ल्या म्हायती प्रमाण तातूंत सेजा गोवाच्यो 2 आनी फोमेंतो कंपनीचे एका लिजाचो आस्पाव आसा. प्रुडंटा खातीर महेश गाडी. अंदूच्या इफ्फीचो आयतारा सांजे समारोप जाता. उक्तावणाक आयिल्ले तशे मोठे स्टार्स समारोप सुवाळ्या वेळार दिसचे ना. उक्तावणाक माहिती आनी प्रसारण मंत्री अरुण जेटलीकूय येवपाक मेळना. फिल्म कलाकारां मदीं वहिदा रहमान, जयराम सुब्रमण्यम समारोप सुवाळ्याक आसतले. चायनीज सिने दिग्दर्शक वॉंग कार-वायाक ह्या वेळार जीवन गौरव पुरस्कार भेटयतले. 45व्या इफ्फीचो आयतारा समारोप जाता. उक्तावणा भाशेन समारोपाक व्हडले स्टार आसतले अशें सगळ्यांक दिसतालें. मात फिल्म मोगींच्या पदरांत निराशा पडल्या. दुसरे म्हणल्यार केंद्रीय म्हायती आनी प्रसारण मंत्री अरुण जेटलीकय येवपाक मेळना. आयतारा जावपी समारोप सुवाळ्याक ज्येष्ठ सिनेकलाकार वहिदा रहमान आनी दक्षिणांतलो स्टार जयराम सुब्रमण्यम येतले. राजकीय मळावयल्यान केंद्रीय म्हायती आनी प्रसारण राज्यमंत्री राज्यवर्धन राठोड, रक्षा मंत्री मनोहर पर्रीकार, राज्यपाल मृदुला सिन्हा, मुख्यमंत्री पार्सेकार आनी गोंयचे हेर मंत्री आसतले. कार्यावळी वेळार चायनीज दिग्दर्शक वॉंग कार-वायाक जीवन गौरव पुरस्कारान भोवमानीत करतले. इफ्फीत जाल्यार सिनेमांच्या सर्तीचो इनामां भेटोवपाचो सुवाळो जातलो. अंदू 90 लाखांची इनामां दितले. ह्या वेळार उत्तर पूर्वी भारतांतल्या पारंपारीक नाचाची अर्दवराची कार्यावळ जातली. ते उपरांत वॉंग कार-वायाच्या द ग्रँड मास्टर सिनेमान इफ्फीचो समारोप जातलो. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार. घेवया एक विराम.